धारगळ 2 खाम वाठारांत गोंय पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन येवजणेखाला केंद्र सरकाराचे कोट्यांनी पैसो खर्च करून सोबितीकरण केल्ले। पूण आयज त्या सुवातेर लोक रस्त्या कुशीक कोयर हाडून उडयतात। हांका लागून पुराय वाठार दूषित जाता। सरकारान हांचेर लक्ष दिवचें आनी कोयर हाडून उडोवप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी थळावे करपाक लागल्यात। आयज धारगळ जो गाव आसा ह्या गावाचे जर सुशोभीकरणाच्या बाबतीन जर आमी चिंतून गेले जाल्यार हांगा कचरो जो आसा पळय तो हायवेच्या सायडीनी प्लस सर्वीस रोडांनी अशा सगळी कडेन आमकां कचरो दिश्टी पडटा। सरकार ह्या कचऱ्याचेर खूबशें सरकारान इन्वेस्टमेंट केले, करोडो रुपयांचे इन्वेस्टमेंट केले, पण कचऱ्याची विल्हेवाट व्यवस्थितपणे जायना। तर ह्या कचऱ्याची जी विल्हेवाट आसा पळय धारगळ एरियेंतली म्हणया तेची बऱ्यापैकी अशी जायना अशें म्हाका दिसून येता। सो हांव म्हणटा की ह्या धारगळच्या गांवच्या वतीन हांव एक धारगळचो नागरीक म्हणून की ह्या कचऱ्याची व्यवस्थितपणे विल्हेवाट जावपाक जाय अशें तुमच्या कडेन मागता आनी हेचेर सरकारान विचार करपाचो। धन्यवाद। आज आमी धारगळ 2 खाम ह्या मुखेल रस्त्याच्या वाठारात आसात आणि ह्या वाठाराचो ब्युटिफिकेशनाचे काम गोवा पर्यटन विकास महामंडळान स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत केंद्र सरकार कडल्यान मेळिल्ल्या करोडो रुपयाच्या मोबदल्यात हे काम केल्ले आसा। पूण ह्या काम करत असताना आणि ताची देखरेख दवरपा खातीर आपले गोवा पर्यटन विकास महामंडळाक अपयश आयल्या। आज ह्या ठिकाणी आपणाक चडान चड कचऱ्याचो राशी ह्या परिसरात दिसता। हे सुशोभीकरण केल्लो पैसो जनतेचो कसो उदकान सरकारान घातला हाचे एक ताजे उदाहरण म्हटल्यार हे 2 खाम परिसर आसा। सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन ज्या गोवा पर्यटन विकास महामंडळान सुशोभीकरण करून करोडो रुपये खर्च केल्यात आणि तो रस्तो आणि तो परिसर स्वच्छ दवरपा खातीर यत्न करचो आणि ज्या पद्धतीन ह्या वाठारात कचऱ्याच्यो राशी दिसान दीस वाडत आसा ताचेरय कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।